क्रिस्तय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, बाळकाचे जोग मान करूंक आमी आयलेल्या वेळार ताचें पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता तें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. पयलें वसाप तोबीत ग्रंथांतल्यान काडलेलें आनी वांजल मार्कसच्या वांजलांतल्यान काडलेलो. पयल्या वाचपांत आमी आयकत हांव राफायल असो एकलो स्पोत, ताचें नांव राफायल, तो रागुवेला थंय वेता बापायन धाडलेलें रीण घेवंक. तातूंत ताचो सांगाती ताका सांगता, बाबा तुज्या बापल्याक एक धूव आसा सोबीत स्त्री सारा म्हूण, आमी थंय रावया. अशें दुसरें तुमी आयकलें. थंय रावलीं आनी तो रागुवेला दिसता तुजे धुवेक आपणाक काजर करून दी म्हूण, आनी काजर करून दिल्ल्या शिवाय तुमगेर हांव जेविना म्हणटा. आनी बापलो वळख आयकता, पूण ताका एक इशारो दिता. हाच्या फुडें हांवें 7 जाणांक ताका लग्न करून दिलां, 7 जण गोवी मेल्यात. कितें तुका घडटा तें हांव न्हेना. जाल्यार तो वत्ताय करता आनी ताच्या उपरांत लग्न करून दिता. त्या राती येतनाटी न्हिदूंक गेल्ल्या वेळार कितें तें मागणें करता तें आमकां सरी पडटा. आपणाच्या बायलेक सारा घेता आनी हात उबारून देवा लागीं मागता, सरेस्वरा देवा तुवें हात हांव रचलोय, ताका सांगातीन जावन येवेक दिलें आनी मनशा कुटाम केलें, मनशा कूड वाडयलें. कुडीची ओडणी जारी करच्या खातीर ह्या भयणी कडेन हांव लग्न जावना. वगार तुजो कायदो पाळच्या खातीर, म्हणजे मनशा कूड वाडोवच्या खातीर, कुटाम बांदून हाडच्या खातीर हांव ताच्या लागीं लग्न जालां. सर्वेस्परा तुंच जावन आसा आमचो भरवंसो, आमचे उतर पर्याय प्रमाणासर आमकां तूं राख म्हणटा. आनी दोगांय आमेन आमेन म्हणटात आनी न्हिदों येतात. तांची जिणी शाबीत जाता. मुखलें जायतें आसा तें सांगूंक हांव वचना. आतां वांजलाक या आमी. ताच्या आदीं एक आमकां एक सवाल घालता. आमकां जायतीं देणी दिल्यांत आमचे भायर आमचे जिणेंत. आमकां आसा कूड, विश्वे, दोळे, कान, तोंड इत्यादी. आमकां आसा जानवाय, आमकां आसा शिकाप, आमकां आसा कुटाम, आमकां आसा काम, दान, मोण सकडी आसा. ह्या 6 देण्या पैकी आमच्याच खासगी जिणेंत दिल्ल्या देण्या पैकी सैमाचें जावं सैमा व्हरतें जावं देणें व्हरतें खंयचें? सैमाचें देणें खंयचें व्हरतें? सैमा व्हरतें खंडीत जावन आमचो भावार्थ. सैमाचें देणें व्हरतें खंयचें? सांगा पळया. सगळ्यांक आसा तें. थोड्यांक जायती जानवाय ना जावंक पुरो, थोड्यांक बोळ ना जावंक पुरो, थोड्यांक भलायकी ना जावंक पुरो, थोडे कुड्डे जावन आसा जावंक पुरो, पूण एक देणें सगळ्यांक दिना. आनी सैमा प्रमाणे मनशाच्या जिणेंत समाधान हे जाय जाल्यार, संतोश हे जाय जाल्यार तें देणें चड गरजेचें. खंयचें तें? तुमी तुमच्या इतल्याक सांगतात, म्हाका आयकता गे. तें सैमा व्हरतें देणें. भावार्थ वय सैमा व्हरतें देणें. वय खंडीत जावन वय. सैमाचें देणें खंयचें? आमकां आसची शाती मोगान जियोवची. वय जर तर आमच्या काळजांत मोगाची ऊब आसा, आमची जिणी नंदन जाता. जर तर आमचे जिणेंत मोगाची ऊब ना, कितलेय पयशे आसूं दी, कितलेय शिकप आसूं दी, तूं दोग तुमी 4 वाटांनी पळयतल्यार एकामेका पळोवचें नात. हें जावन आसा भोव व्हरतें देणें सगळ्यांक देवान दिलां. हें चिंतून पळोवंक जाय भावा भयणीना. आमी चिंतीना तें. आमकां जायतें शिकप जाय. MA जाय, PhD जाय, पोस्ट ग्रॅज्युएट, पोस्ट डॉक्टोरल स्टडी जाय.
आमकां तें प्रोफेशन जाय, हें प्रोफेशन जाय, तें जाण जाय, हें जाण जाय, पूण आमच्या काळजांत मान मोगाची ऊब ना. वय आमचें कुटुंब बरें जाता गी, आमच्या काळजांत समाधान येता गी, आमच्या तोंडार संतोशाचो उलो आसा गी? ना 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 ना. एक तेणें भोव वर्तें जावन आसा. कित्याक वर्तें तें देवाचें लक्षण जावन आसा. गॉड इज लव म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवान आमकां देवाच्या सैमा प्रमाणे रचला. हें जर तर देणे आमी ओपोवन घेतलें, तें मांडून हाडलें, आमची जिणी नंदन जाता. परतून हांव सांगता भावा भयणीनो, आमकां समेस्तांक शांती समाधानाची संतोशाची आमकां जिणी जाय, जायती देणी जाय, पूण हें देणें मूळ देणें, मुख्य देणें, हें जर तर मांडून हाडलें, आमची जिणी नंदन जाता, समाधान येता, शांती येता, आनी संतोशानच आमचो वेळ आयिल्ल्या वेळार आमी दोळे जमतले. हांव न्ही तर जाल्यार आमच्या जिणेंत समाधान ना, समाधानच ना, आमच्या कुटुंबांत समाधान ना. वय पयलें हें. दुसरें, आयच्या वचपान सोबीन देव सांगता शेमांत म्हळ्यार आयक वो इस्रायला म्हणून. आयक वो इस्रायला, सर्वेस फॉर देव तुजो एकलोच धणी. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मतीन, सगळ्या तुज्या शक्तीन तासो तूं मोग कर. आनी कसो तुजो तूं मोग करता गी, पेलासोय मोग कर. हो जावन आसा पयलो आनी मुख्य उपादेश. आमचें सक्कट शिकप जाता आसतना आमी एक मोठी वाट सोदून काडटा. जावं शिकपांत, जावं कामांत, जायते एनालिसीस करता आमी. कडेक आमी मोठी वाट सोदून करता. आमच्या इंडियाच्या तर्का प्रमाणे सूत्र म्हणटा हांव, हे प्रिंसिपल, बेजीक प्रिंसिपल, तें आमकां समजलें जाल्यार सगळें डिसिप्लिनच समजलें म्हणून अर्थ. आमकां वांजेल वाचल्यार हे कॅनन लो पळयल्यार तो इतलो दाटा 2000च्या चड लॉस आसात. आनी एकलो शास्त्रीय मनीस जाता सोम्या, खंयचो तो पयलो आनी मुख्य उपादेश म्हूण जाप दिवन म्हणटा, आयक वो इस्रायला, सर्वेस फॉर देव तुजो धणी. सगळ्या तुज्या काळजान, मतीन, शक्तीन आनी आत्म्यान तासो तूं मोग कर. तुजो केल्ल्या बरें पेलासो मोग कर म्हूण. पळया भाव भयणी, तो तुमची आनी म्हजी मुख्य सकत मोगाची. आनी आमकां आसलो कायदो मोगाचो. द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट ऑफ गॉड इज दॅट ऑफ लव. The greatest exigency of our life is also love. Where our exigency and divine commandment meet and merge, there is the peace and love life. देवाचो कायदो आनी मनशाची ओडणी खंय मेळटा गे, थंय आमकां शांती समाधान मेळटा. आमचो व्हडले सकत मोग, तो मोग केन्ना देवाच्या कायद्याचेर परताता, तेन्ना आमची जिणी नंदन जाता. हें विज्ञान जावन आसा, देवशास्त्र जावन आसा, काणी न्हय. हें सत जावन आसा. आनी सोमी सांगता, सगळें तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या शक्तीन, सगळ्या तुज्या मनान सरस्पर देवाचो मोग कर म्हणून. आमी मोग करना गे, हांगा कोणा मोग करनातलो? कोणी जावन कोणी ना. सक्कडी आमी देवाचो मोग करता. वय ह्या संदर्भी कुर्चोचो जांजो म्हणटात, आमी सालमावराया प्रमाणे, ताचे पिळगे प्रमाणे जावन आसा. ताणें कितें केलें? सालमावरायाक देवान जायती जाणवाय दिली. आनी सालमावरायाक कितल्यो बायल्यो आसल्यार पावणातल्यो, 500 बायल्यो आसल्यो पावणातल्यो. ते जावं तितले मात्र न्हय, एकेका बायलेक ताणें गुड्यार तांचें तेंपल बांदलें. जेरुसलेमांत सर्वेस्परा देवाक व्हडलें तेंपल बांदलें. ताका नमस्कार केलो पडोवन. आनी कॉन्सेक्रा केल्ल्या वर्सा 500 वर्साचे चड पाडे जीवशिमान रगात सर्वेस्परा भेटयले. पूण कितें गेलें आपणाच्या प्रायर? सांगात आस, सर्वेस्परान इतली जानवाय तळप जावन इतली जानवाय घेतल्या सालमावरायान सर्वेस्पराक नमस्कार केलो आनी गुड्यार वचून ताच्या बायलेंच्या देवाकय नमस्कार केलो. आनी तुमकां कळटा की तुमकां असो अर्थ?
एका निजा देवाक मात्र मोग करचा बदलाक खंयच्या अन्य बालाक आनी कोणाक नमस्कार केलो. आमची स्थिती तिस्त जावन आसा. आमची स्थिती तिस्त जावन आसा. वय 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 देवाचो आमी मोग करता आनी पयशांक लोबदोन रावता. पयशे जाय आमकां. देवाचो आमी मोग करता, पिवण्यांक लोबदोन रावता आनी कितें जाय पडटा. जायत्या संगतींनी आमकां जायते देव आसा. आमच्या बोल्सांनी आसा, आमच्या पेटेंनी आसा, आमच्या सेसांबाराय आसा. आमकां जायते देव आसा, सर्वेस्वर देव एकलो मात्र न्हय. हांव म्हणटा की आमकां कान पिवण या दुसऱ्या संगती गरज ना म्हणून न्हय. त्या संगतीची आमकां गरज आसा. पूण आमकां लोबदोन रावुल्ल्या वेळार तूं ताचो गुलाम जाताय. तूं गुलाम जाल्ल्या वेळार देवाचो मोग करून तुका जाता गी. तूं असल्या संगतीचो गुलाम देवाचो मोग करून तुका जायना. तुज्या काळजाची सकत वांटे जाल्या सगळ्या काळजान तुका मोग करूंक जायना. हें सत जावन आसा. एका स्त्रियेक जर तर दादलो आसा खंडीत जावन तिचो मोग करता म्हणटा आनी एका दादल्या फाटल्यान नवता. त्या दाळा ती दादल्याचो सगळ्या काळजान मोग करूंक शकता गी. तशेंच दादल्याक बायल तशेंच दादलोय बायलेक तशेंच करता. तांकां मोग करूंक जाता गी. जायना. हें समजता आमकां. हें समजता. पूण सर्वेस्वर देव तुज्या काळजान आत्म्यान सक्तीन सर्वेस्वराचो मोग कर म्हणटा आसतना मोग करता म्हणटा हांव. पूण फाटल्या दारांतल्यान आनी कोणाचो मोग करता. वय कुर्साचो जावं जुवांव आमच्यो आयडॉलट्री म्हळ्यार बंब्यां पुजा. आमकां 6 तरांचे बंबी आसात. हांव सांगता विशय सर आयकोन घेया. अप्रूव तुमकां मेळचें. एसेंट ऑफ माउंट कार्मेल 3rd बूक हातूंत तो बरयता 6 तरांची बंबी आसात. आमकां सर्वेस्परा देवाचो मोग करता म्हणटात आनी बंब्यां पुजा करता. खंयची ती बंबी जावन आसात. एक तात्कालीक बंबी. आज येता फाल्यां वेता. आज तूं तरणाटो, हांवूच तरणाटो म्हणून हांवूच हंकारी जाता आनीक प्रायवंताक तिरस्कार करता. म्हज्या तरणाटपणाक हांव लोबदोन रावलां. हांव मोटव्यान सांगता जायते लांबून ताणें बरयलां. आनी एकलो आपणाक कितलें केल्यार पावना. कानान जेवणाक लोबदोन रावता. कितले तरेचें मास केल्यार पावना. कितले हजार लाख पयशे केल्यार पावना. तो ताच्या विश्वाच्या आशे प्रमाणे ती जावन आसात बंबिनाची. तो देवाचो मोग करूंक शकना. आनी कोण कुडीचें लक्षण एकली स्त्री या दादलो आपूण सोबीत आसा म्हणटा आनी दिसाक 50 फावटी हारश्यान पळयता. वय ताची कूडच ताचो देव जावन पावता. वय ताका निजा देवाची पुजा करूंक जायना. जायना. आनी थोडो आपूण बरो बागेवन म्हणटा, बरें कन्नड करता. आपूण व्हडलो बागेवन म्हणटा, 4 तेस म्हणटा. ताचे तेस ताचे बंबी जावंक पावतात. वय थोडे पोटी आमच्यो बऱ्यो कन्यो म्हूण चिंता पळय. बऱ्यो कन्योच आमच्यो बंबी जातात. तरेतरेची आमी पुजा करिना. आनी थोडे पोटी आमी खंय पिलग्रिमेजा वेता म्हणटात. एक दृश्टांत मेळ्ळें परूच म्हाका. एकली स्त्री 1,61,000 खर्च करून इस्रायला गेली. पूण भुरग्याक शिकप शिकोवन तिका पयशे नात. मागता तें तिचे पयन बंब्यानंगी तिच्या मतीन आकाल आसा गी. आकाल आसा गी. तिका देवाची साखरी करून जाता गी. आनी थोडे आसात एक इमाज आसा जाल्यार 50,000 पुलां घालतात. दुसऱ्या दिसा ती भोंवतात. आनी एक फेस्त जाताना दारू लासतात कितल्या लाखांचे. ही सगळी बंबी जावन आसात. निजा देवाची पुजा करूं आमचे वरील साध्यच ना. आनी एकलो लग्न करता कितले लाख खर्च करता, कितले करोड खर्च करता. पिसो न्ही तो. ताचे पयशे वय. ताचे पयशे वय. हर एकाचें मोल आसा. आमचो देव सर्वेस्वर धनी. सगळें म्हज्या काळजान आत्म्यान सक्तीन ताचो हांव मोग करता. आनी कसो म्हजो मोग करता गी तशेंच म्हज्या पेल्याचोय मोग करता. हें आमचें सो आमी समजून घेवंक जाय. पवित्र पुस्तकाचें हें शिकप आमकां आसा. आकाल आसा.
त्या प्रमाणे आमचे जिणेचे मुख्य लक्षण मोगाचे. देवाचो कायदो मोग असो. हे नाजूक फूल मोग म्हणलें फूल देवाच्या आल्तारीर आमी दवरचे. कित्याक आमी देवाच्या आल्तारीर दवरला म्हणून पेलाचो मोग करून दाखोवचें. देव आमकां दिसना, पेलो आमकां दिसता. देव रडटना आमकां आयकना, पेलो रडटना आयकता. देवाची दुखां आमकां दिसना, पेल्याची दुखां आमकां दिसतात. केन्ना आमी पेल्याक तांच्या गरजेन पावता, देवाक आमी पावता. त्याच खातीर निमाणे दिसा अशीच जातली आमची जट्टी. सरस्पो देव मोगान आमकां जिवंक, शांती समाजाचें जिणी आमकां दिवंक आनी आमच्या जिणीच्या सांजेर समाधानाचें मोन आमकां मेळच्या खातीर ताच्या लागीं मागया. आमेन.